आतां 24 वर आमचें काम ना, 8 तास ड्युटी आहा आमची. कितें कंपनीन आमकां समजून घेतलेलें आहा. फुडें कितें जायत तें कंपनी कितें करीत तें हांवूय सांगूंक शकना आनी कोणीच सांगूंक शकना. गव्हर्मेंटान कितें तें जाता तितके बेगीन ऑक्टोबरान तरी ती मायनी चालू करूंक जायो. मार्च म्हयन्याच्यान आतां असली परिस्थिती येयला की आमकां सवाय जावपाक आनी हें ना. हांव गव्हर्मेंटा कडेन एकूच मागता ते CMा कडेन मागता जो आमचो कित्याक मायनिंगेक बेगींतल्या बेगीन सोल्युशन काडपाक जाय तो तेणी तोडा काडपाचो आनी एसेंब्लीन कितें आहा तो बेगीन तेणी प्रश्न घेवन आमच्या अख्ख्या गोंयचें जे हें जाला पळय परिस्थिती हल्ला तें मातशें तेणी हें करून बेगीन सॉर्ट आवट करून दिवची म्हणटा. इतलेंच CMा कडेन हांव मागता. आतां 2012 मायनींग बंद पडलेल्याक ह्यो लॉन्ची अश्यो बेकार आहा. मदीं स्टार्ट जाता म्हणून अशें कळ्ळें आमकां. स्टार्ट जालें आनी आमी लॉन्ची रिपेर केल्यो. आमी रीण काडून लॉन्ची रिपेर केल्यो. आमकां एक लॉन्च वयर काडटलो जाल्यार 5-6 लाख आमकां खर्च. आज हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. आतां CM येवन आतां 2 म्हयने जालो तो ओगी आहा. हांव कितें म्हणटा येवन प्रायोरिटी बेजीर तरी हो इशू घ्या मायनिंगाचो आनी जाता इतले बेगीन मायनींग इशू सॉर्ट आवट करा. 11,000 एम्प्लॉईज इंडस्ट्रीचे आसा जे मायनिंग रिलेटेड हांगा MPTचे म्हणजे अलायड इंडस्ट्रीज काम करता आनी 19,000 बाकीचे म्हणजे जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा ते. सो ऑल टुगेदर 30,000 लोक हे जाला मिन्स इम्पॅक्ट जाला बिकॉज ऑफ दीस बॅन. आता मायनिंग बंद झाल्यापासून काही एक ट्रिप नाही एक सुद्धा. कितले आसलेले पयलीं? काय ना पहिली दिसाक एक तरी ट्रिप पडटाली. दिसाक एक ट्रिप म्हटल्यार आमचे चलन चलताले. आता आमचे चलन कांयच चलना साहेबा. 3 महिने जाय 3 महिने आता जाय दिले. आता काही नाही आमकां. कितले वर्सां तूं काम करता हांगा? आम्ही आता काम करता जवळजवळ 20 वर्ष झाली. हे सगळे कामगार कामाक आहा. कोऑपरेटिव्ह बँकांनी रिणां क्लियर करची म्हूण बार्जवाले सरकारा कडेन मागतात. Hardly anybody could afford to sell the barges. Now people who are remaining are with about 70 crore loans, and we hope that if the government gives this help the cooperative banks, and if we get waiver on these loans, then some people might be able to sell the barges, some people might be able to arrange the funds, and we'll close the loan up. आणि इतले खर्च करचे पडटा. 30-35 लाख एका बाजूक खर्च करचे लागता आणि ते आता कशे फारीक करता. इतले 30-35 लाख लोन काडला आणि आता खंयच्यान भरपाचे. बाजी तर सामके बंद जालें. तेन्ना आमच्या CMान फुडाकार घेवन हे बाजी मायनींग परत चालू जाय सारके करपाचे. मायनिंग बंदीन ते वाठारांतले पंचायतींचो अर्थीक स्त्रोत बंद पडला. आनी सद्याची परिस्थिती अशी परिस्थिती जाल्या की हे मायनींग बंद उरलें जाल्यार अशी परिस्थिती की प्रत्येक मनशाक घरांतल्यान गळफास दिवचे पडटले. फॅमिलीच्या फॅमिली नश्ट जातली. पूण आज एक संदी आहा. वयरूय सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आहा, गोंयानूय भारतीय जनता पार्टीचे आहा. तेंच्यांनी भयंकर खटपट करप मायनिंगेक लागून मायन सुरू जावपा लागून. इवन सादारणशे जे पद्दतीन मागीर सुद्दां मायनींग सुरू जाल्लें ते पद्दतीन सुद्दां लोकांक सुरू ते जाल्लें जायें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.